पयले गोवा व्हॉलीबॉल कप सर्तीत गोवा पुलीस वस्ताद थारले. शेनवारा राती जाल्ले फायनलीत गोवा पुलिसान येजमान धारगळ युनायटेडाक 3-1 सेटांनी मारले. Well taken by Kailas. Good play. FC गोवाच्या तंत्रीक सहाय्यान दवरिल्ल्या CII सॉकर फेस्ट सर्तीन साळगावकर FC, GFDC, एक्सेलिया आनी ग्रँड हयात सेमीफायनलीत पावले. मिरामार बीचार सॉकर फेस्ट शेनवारा आनी आयतारा जाले. One trophy each. So 8 trophies to be awarded tomorrow. Be sure to be here. One more goal. हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटच्या वेबसायटीरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.